वडगाव म्युनिसिपालिटी गार्बेज कलेक्शन करपाक हॉटेलाक लायता तीच फी घरांक कशी कितें लावंक शकता काय म्हण फातोर्डा काँग्रेस विचारता। गार्बेज सारकी साफ करात, आमदार विजयाचे नंदीबैल जावं नाकात म्हण काँग्रेसीचो कावन्सिलरांक सल्लो। म्युनिसिपालिटी खंय फी घेवन सीसीटीचोय घोळ घालता। सॅनिटरी इन्स्पेक्टर आनी पंचायतीचे खंय कोयर हाडून पालिका वाठारांत वडोवपाक खंय सेटिंग चलता। House tax all these years already included, besides street lighting, roads, gutters, also garbage was a component of it. That's the definition of house tax. Now you're creating another component within that and calling it sanitation fees, and therefore you're double charging people. A family, a 20-member family is charged the same as a 3-member family. A business that runs across 20 shops is charged the same as someone who has a very small garden. People who are staying in illegal houses, who don't pay house tax, they are exempted, whereas people who are paying house tax, law-abiding citizens, are being charged. Whether it is the council, the chairperson, or even the CEO, doesn't seem to understand what is the difference between taxes and fees. How can you charge for April and May is my question. When you'll have done door-to-door collection, garbage collection, and now you'll have given a receipt of April and May when you'll have started the garbage collection for the month of June. काय काउन्सिलर खंय फक्त नंदीबैल कशें म्युनिसिपालिटीचो रिमोट कंट्रोल विजया कडेन। आतां आय डोंट ब्लेम काउन्सिलर ऑल्सो, हांव तेंकाय ब्लेम करना, कित्याक ते विजयान इलेक्ट करून हाडले मनीस जे कांयच खबर ना, ते बैला भाशेन मान हालोय म्हणल्यार हालोवपाचें, कित्याक रिमोट कंट्रोल थिंगा फातोर्डा MLA आसता, तेणी तर बटन मारलो जाल्यार हे मनीस हालपाचे। रवाडो जावं फातोर्डा खंयचे मोस्ट ऑफ द पार्ट्स डोर टू डोर कलेक्शन जायना। सो जो डोर टू डोर कलेक्शन जायना जाल्यार वाय दे आर इम्प्लिमेंटेशन ऑफ सॅनिटेशन फ्री मी दिताय, तुमकां पयशे दिताय, एवरी हाऊस होल्ड वील पे फॉर द सॅनिटेशन फ्री, बट प्रोवायडेड यू गिव अस द सर्वीस। आनी ते रिमोट चलोवपाचो बंद करे, सारके तुजे काउन्सिलर इलेक्ट केले, गुड, आमी एप्रिशिएट करताय, तेंकां काम कितें बाबा, तेंचें काम कितें तुमी सारके एक्सप्लेन करे। फातोर्डा फॉरवर्डा वयल्यान काँग्रेस गोवा फॉरवर्डाचेर पावली। I don't understand with this how they are saying Fatorda forward. I don't know how Goa forward also will come. I think we are heading for some worse days. Panchayat garbage that is generated is dumped where? Do Panchayat have a separate Sanchada? There is a big nexus between the sanitary inspector and the Panchayat level for this transportation of garbage from Panchayat to municipality. I am making a strong appeal that this chairperson and the chief officer, YB Tawde, should immediately withdraw this sanitation fee and come back to the original way they used to collect daily and monthly collection was done. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस। मुरगांव म्युनिसिपालिटीच्या कामगारांचो मे म्हयन्याचो पगार रोखडोच जातलो। कांय कामगारांचो 4 म्हयन्याचो पगार जावचो आसा। सरकार 5 कोटी 70 लाखांचो सॅलरी ग्रांट दितलो म्हण नगराध्यक्ष दीपक नायक सांगता। पगार खंय रोखडोच जातलो। सुमार 250 नगरपालिकेच्या कामगारांनी शुक्रार सावन संपार वचपाची तयारी दवरिल्ली। ते सीओक सुद्धा मेळपाक गेल्ले। आता संप फाटी घेतला खंय। शुक्रारा सुमार 250 मुरगांव नगरपालिकेचे कामगार संपार वचपाच्या वाटेर। काय कामगार आपलो माय म्हयन्याचो तर काय कामगार फाटल्या 4 म्हयन्याचो पगार बेगोबेग रिलीज करचो म्हूण मागताले। 1 तारीख से पहले हम लोग को पेमेंट में था, कम से कम 1 तारीख तो मिलना चाहिए ना। तो अभी स्कूल का हम लोग को बच्चे लोग को क्या करने का है, किधर बोले के कर्ज निकालेगा हम लोग को। काम के लिए हम लोग को कुछ तकलीफ हो तो हम लोग को पूछ सकता आपको, काम छोड़ के आगे पीछे हम लोग को ये नहीं देखता, काम करने के तैयार है हम लोग, लेकिन 1 तारीख को हम लोग को पेमेंट चाहिए। हर बार से इतना तकलीफ नहीं होता था, अभी 4 महीनों में ऐसा सताने लगे, क्यों ऐसा हो रहा है। सध्या बजेट ना, पैसे ना, त्यांना आज तुमका कसंही करून पेमेंट घालता ना जाल्यार ना सांगला तिका आज घालतात म्हटला ते ना जाल्यार हां ना जाल्यार फुडले स्टेप घेवपाचे तांगेले एक्चुअली 10 तारखेपर्यंत पेमेंट करप आसता, 7 तारखेक बिलां जाता तांची, तरी सुद्दां आमी प्रोविजन रिकवरी एक 40 लाख सुमार केल्या आनी प्रोविजन केल्लें आसा आनी गव्हर्मेंटा कडेन आमी ऑलरेडी उलयल्ली आसा आनी ताणें आमकां दिता म्हणून सांगलें पयशे, आनी ताज्या पयलीं आमी प्रोविजन केल्लें आसा, मेळटलें आमकां दिवपाक मेळटलें 2-3 तारखेक आनी 7 तारखे पयलीं हांव दिता तांचें पेमेंट। 2-3 तारखेक थोड्यांक घालता आनी 7 तारखे पयलीं सगळ्यांक पेमेंट दिता। कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस आसा सगळ्यांक दिता, टोटल स्टाफाक पेमेंट दिता। नगराध्यक्ष म्हणटा कांयच प्रॉब्लेम ना,
सरकाराचो सुमार 5.70 कोटीचो सॅलरी ग्रांट रिलीज जावपाच्या वाटेर आसा. त्या शिवाय आनी 1.5 कोटी डेव्हलपमेंटा खातीर येता. आयज आमकां सॅलरी ग्रांट सुद्दां मेळोंक नासलेले. 5 crores 69 lakhs आमकां मेळपाचे आसले ते सुद्दां मेळोंक नासलेले. ते आयज आमी आयचे डेटीक आमी ते हाडलेले आसा. ही मेहनत आमी घेतलेली आसा. आनी विदावट सॅलरी ग्रांट्स आनी विदावट एनी ऑक्ट्रॉय फंड एनी ग्रांट्स आमी आमची म्युनिसिपालिटी 7 म्हयने चलयली. ओन्ली ऑन रिकवरी. आमी डे 1 जेन्ना टेक ओवर केले तेन्ना आमी स्वता आमी सगळे कावन्सिलर आनी आमी एज अ चेअरपर्सन आनी वायस चेअरपर्सन आमी सगळे रस्त्यार भोंवले अलॉंग विथ आवर ऑफिसर्स आनी लोकांक कन्विन्स केले की बाबा तुमी लायसन्स काडा आनी जी लायसन्स काडलेली आसा ताका रिन्यू करपाक लायल्या. प्रुडंटा खातीर दिशांत परब. मडगांवां बोड्ड्या सेंट जोकी चॅपेलाच्या सिमेट्री फाटल्यान चालू जाल्ले रस्त्याचे काम लोकांनी आडायले. सिमेट्री फाटल्यान कब्रस्तान जाता म्हण चर्चीचे लोक उलयतात. दुसरे वाटेन बेकायदेशीरपणान रस्त्याचे काम चालू केलां म्हण राया चर्च जमनीच्या टेनंटान आरोप केला. ह्या रस्त्याच्या विशयाचेर फुडें कितें करपाचें तें थारावपाक आयतारा बसका जावपाची आसा. आमी आतां विजय सरदेसाक आनी दिगामार आमी हाडपाक सोदताय. आयतारा संडे इकरांक हॉलांक डिसिजन करपाक तेंका उलोवपा लागून तेन्ना आमी ते उलयता आमी ते चयतले मागीर कितें करता तेंगे कितें उतरां येतात ती कितें उलयता आमी मातशें करतले आनी तेंगे कितें करून आतां सुटार करपा जाय. हांव थिंगा गेलो तेन्ना ते कोण नासले मिनिस्टर आमदार कोण नासले पण सकाळीं येवन गेलो खंय ते पूण केल सकाळीं मागीर म्हाका कोण सांगिल्लें थिंगा शेवाळे घायल म्हणून. मागीर हांव आमी त्या भुरग्यांक उलयलें आनी मागीर तो वचून चुयार म्हाका फोन मार म्हणून हांव गेलो एकपाक गेलो. आनी तुमी कितें करताय आमी विचारलें मुन्सिपाल्टीन ते शेवाळे घाल म्हणून आनी काम आनी म्हण लोकांच्या आमच्या ऑब्जेक्शन गांवचे आख्खे बड्डेकारां आमकां लागून आनी आमी नाक म्हणून सांगिल्लें तेका आनी काब्रस्तान आमकां नाक म्हणिल्लो आमी सेमिटरी तेगोन आमकां काब्रस्तान नाका तें सांगलें तेका. आनी मागीर हांवें मागीर शेवाळे बंद करून लायले तेका. हांवें एकल्यार म्हणजे तो गांवांतल्यान जॉब काडलो आमी हाडलो लोक तर येयत तुमी हिंग सगळें काबार शेवाळ बी सगळें लासून उलयतले म्हणून आमच्या मागीर गुन्यांव करूं नाका म्हणून. मागीर मागीर सकाळ ते वयलो मागीर आमी फादराक फोन मारलो. फादर येयलो मागीर आमगे दोन जाम मिसाले ते वय येयले तेणें सांगिल्लें मागीर ताका थंय शेवाळे काड मागीर काब्रस्तान आमकां सिमतरी तेका लाक म्हणून आमगे सिमतरी तेंगे सिमतरी नाक म्हणून. हांवें आतां चोयल थिंगा येयलो तो म्हाका ताणें सांगलां हांव आतां येयला आनी थिंगा चोयलां कित्याक थिंगा बोर्ड आहा आनी शेवाळ आहा. हांवें ताका सांगलां तो बोर्ड काड. मागीर हांवें शेवाळ वयर लायन आमकां सांगलें ताका लायल्या म्हणल्यार आमी शेवाळ हें करतले तो लोकीन आमचो गांवचो रायचो. मागीर ताणें तो बोर्ड काडलो आनी आमी पण शेवाळ थिंगा लायत ना म्हणटा. पूण तुमगे कितें आतां ते रोड तेणी एक्वायर केला तुगे आमगे तो प्रॉपर्टी फाब्रिकान. सो तुमकां कांय तेणी इन्फॉर्म बी कांय केलें ना कांयच कोणाक केलें ना फाब्रिकार कोणाक. आनी आतां तुमी ते ओपोज करताय. ओपोज करता हांव ओपोज. आनी आतां बोर्ड बी तेणी मारलो हांवें काडलो तो बोर्ड ना थिंगा काडटा. फाब्रिका प्रॉपर्टी तो हांव टेनंट जाय तो वर्सां टेनंट 69 टेनंट आतां थोड्या तेंपान 69 सेंट जोकी चर्चीचो फादर म्हणटा विशयाचो अभ्यास चालू आसा. सगळी म्हायती मेळ्ळे उपरांत मिडिया कडेन उलयतले. Studying the matter and then we will later on we will answer you your questions. Yes, studying the matter, then we will give you the answers later, please. प्रुडंटा खातीर साव्यो डायस. घेवया एक विराम.